Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सरांनी मीटिंग दवरलेली थोडे लायटी संदर्भात इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात थोडे इश्यूज आसा इंटरप्शन असे प्रॉब्लेम आलो स्ट्रीट लायट नॉन वर्किंग तर आमी जी मेजर लायन आमची 11 केवी आसा ती अंडरग्राउंड करपाचो प्रपोजल ऑलरेडी धाडलेलो आसलो तो थोडे असो रिटर्न येयला थोडे ऑब्जर्वेशन तो परत हांव सबमीट करता सराक सांगला सरानू सांगला की आपूण ते करून घेता म्हणून दुसरे स्ट्रीट लायट संदर्भात ज्यो ब्रिजार ज्यो लायटी आसा त्यो GTDC ते मेंटेन करता आणि ज्यो बाकीच्यो ज्यो आसा कन्व्हेन्शनल म्हणजे ज्यो फिक्चर्स आसा फ्लोरसंट त्यो LED रिप्लेस करपाच्यो LED घालपाच्यो आसा सो अशे विशय आज डिस्कस जाल्ले आसा आनी लो वोल्टेजीक लागून एक दोन ट्रान्सफॉर्मराचें काम चालू आसा तर काही बारीकशे ऑब्जेक्शन येयल्ले पब्लिकेचे सो तो पब्लीक वायज रेडी जाल्या की सपोर्ट करता म्हणून सो आमी मंगळारा सगळ्यांनी जमोन जर तांकां कितें बारीकश्यो चेंजीस आसा त्यो करपाक आमी सगळ्यांनी मेळोन करपाच्यो आनी तो विशय सॉल्व करपाचो अशें आयज डिस्कशनान थारला सो मंगळार आमी तें काम सुरू करपाचें आसा अंडरग्राउंड केबलिंग सादारणशे केन्ना तरी हे जातले अंडरग्राउंड केबल तो एस्टिमेट पास जाल्या नंतर जे ऑब्जर्वेशन काडला ते हांव कम्प्लाय करतलो ह्या 2 दिसां आनी तो सँक्शन जाल्या नंतर तो कसो टेंडर असो विशय आसा तो टेंडर पास जाल्या नंतर म्हणजे जवळ जवळ एक तशें जर आसत जाल्यार एक 6 म्हयने ते वर्सा भितर जावंक जाय आम्ही बारीक रिव्ह्यू मीटिंग केला हिंगा विथ इंजिनियर्स ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट कित्याक 2 दीस फाटी आमगे पावस पडटना लायटू नाशिल्ली आनी असले हांवें सांगलोले पयले ते असले एक वारो आयलो आनी पावस पडलो आमचे लायट ऑफ करूंक जायना आनी थिंगा इंजिनियरान सांगला आमकां ते आमचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्रपोजल आहा तो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करतले आनी ते पास करून हांव हेल्प करतलो पास घेवपाक ते कित्याक ते फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्राउंड केबलिंग करतले आता दुसरे बारीक काम आहा ते ट्रान्सफॉर्मर आता कोजव्यां घालपाक आनी दुसरे जाग्यार घालपाक ते रोखडे घातले आता आनी प्रोग्राम पासून आहा आमचो कित करपाक आमचे 5 मेंबर आहात ते तेंचे वांगडा हांवें तेंकांय सांगला म्हणजे फिक्चर ना ते रिप्लेसमेंट करपाक तेचे प्रपोजल दिवपाचे कोणा लायट पासून ना जाल्यार ते सायडीन दिवपाचे ते प्रपोजल आनी सगळे पास करून घेवपा जाता अँड ऑफिसर्स कॉपरेट करतले आमच्या बरोबर कित्याक लोकांची गरज आहा ती लायटीची सो आय थिंक वील बी एबल टू मूव इन द रायट डायरेक्शन वॉट इश्यू ऑफ द ब्रिजेस ब्रिजीची इश्यू आयला की ब्रिज GSIDC अंडर आसा आमची कोरजुवेची ब्रिज आनी कालवेची ब्रिज आनी ते काडटा आहात तेन्ना मागीर प्रॉब्लेम जाता फिक्चर गेल जाल्यार लायट गेल जाल्यार प्रॉब्लेम जाता सो आय वील मेक अ रिक्वेस्ट and I will follow it up to the from GSIDC to give it to election department. That will be faster, better and smoother. And if fixture आहात ते पासून तेंको election department आकोन नात ते fixture so they वेगळे fixture आणि हेंको वेगळे fixture आसा so we cannot make requisition आणि my GSIDC पळयतले आनी येतले ते आनी केन्ना काबार आसना आमचे काडका वतले आमी so it will be better it should be given to election department and we will make sure that it is taken ahead.